बरोबर ब्रेस्तार मोगोचनो कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमात आम्ही असां आज परत ब्रेस्तार आयला आणि तुम्ही तुमच्या उमेदीन या कोंकणी भाषेतली नेकेत्र या कार्यक्रमात आमचे सांगता हांगासर येऊन बसल्यात. तुम्ही टीव्ही मुखार बसल्यात समेस्तांक एक विशिष्ट मनशाक आम्ही आज परिचय करता. एक सादो आपणाची वृत्ती आपणाचे कितें काम आसा तें करून आपूण उरलेले पुरा समा आसा आमी ताका आत्तां आमी उलयतना म्हळें सत नीत न्याय प्रामाणीकपण हे 4 विशय आपल्या जिवितांत परफेक्ट रितीन मानून घेवचो एक GSP समुदायांतलो कोंकणी समुदायांतलो एक वेदमूर्ती सुधाकर भट श्रीनिवास पाठशालाचो प्रिंसिपल विटी रस्त्यार म्हळ्यार कोडयाळ बैल वेंकटरमणा देवळाच्या रस्त्यार आसा. थंय पाठशालांत प्रिंसिपल जावन आपले फाटल्या 19 वर्सां जावन सेवा दिवचो आमच्या सांगाता आसा. वेदमूर्ती सुधाकर भट तुमकां स्वागत कोंकणी भाशेंतले नेकेत्राकार. तुम्ही कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र आज कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र तुमकां आपूण आयिल्लो कोंकणी अकादमीचो संदो नवीन नायक हांगासर आसा. तुमकांय स्वागत. नमस्कार. तुमकांय स्वागत. मग तुमच्या विशयात सांगा. तुम्ही ते सांगल्यार बरं कित्याक म्हळ्यार तुम्ही मुस्तू शिकल्यात मुस्तू विशय आनी तुमी जाणवीक तुम्ही कळटा बरुल्लो कोळसो केदाळे अलकंदना तुम्ही उलयतना कळटा हाव सॉफ्ट. आमी मस्त म्हाका दिसता ह्या प्रोग्रामाची धन्यता कित्याक म्हळ्यार तुमचे जाल्ले मनीस हांगासर येवचे. सांगा तुमच्या विशय सांगा. खंय जल्म जालो खंय शिकप जालें प्रिंसिपल म्हणसर कशें पावल्यात मागीर आनी आनीक उलया सांगा. म्हगेलें नांव श्रृंगेरी सुधाकर भट म्हूण घेवन आमी श्रृंगेरींत वास्कोन अशें श्रृंगेरींत म्हळ्यार म्हगेलें आम उडुप्याची सो म्हळ्यार जन्म जाल्यार उडुपीन म्हळ्यार भुलोका पडलेलो थंय उडुपीन जाल्यार शारदा पीठ श्रृंगेरींत म्हगेलो अज्जाल आज्य दुखून घेवन थंय सेवा म्हळ्यार थंय हनुमंता देवस्थान आमकां थंय आसून घेवन आमगेलो अज्जालो आज्जो तांणी एक व्हड ज्योतिशी जावन घेवन थंय श्रृंगेरी शारदा मठांत त्या वेळा स्वाम्याक एक ज्योतिशी जावन घेवन सेवा केलेली. पळय थंय एक रेस्पेक्ट आनी आमकां एक थंय हनुमंता देवस्थान आसा तशेंच एक वेंकटरमण देवस्थान आसा. तें वेंकटरमण देवस्थान समाजात चलयता. हनुमंता देवस्थान आमी आशिल्ले. तशें म्हगेलो ल्हान यशवंत भट म्हूण सांगून घेवन कीर्तन केसरी हरिकथा सगळें करून घेवन कोंकणी कन्नडान सगळें पुरा कडेन केरळा कर्नाटक महाराष्ट्र पुरा कडेन केल्या. तशी तेगेलो पूत जावन हांव जन्म आयलो 1963 तशी थंयची श्रृंगेरींत हांव वचून घेवन स्कुलाचे अभ्यास थंय श्रृंगेरीचें एक वातावरण आमगेलें जीवन म्हळ्यार केदां पळयल्यार पावस थंडी अशें गांव थंड गांव तो आनी रिलीजियस प्रकृतीमय नॅचरल हें आशिल्लें कुशीट गांव देवळाचें एनवायरमेंट रिलीजियस आनी न्हंयतले वचपाक जाल्यार देवस्थानाक गेल्यार न्हंय मेळटा आमकां अशें मना बेजार जाल्यार न्हंयतले वचून बसचें येता. असां सगळें एक छंद एक वातावरण आनी एक सगळो दिवस एक भजन मंत्र स्तोत्र संस्कृत शिकचें असलें एक गांव. तशी आमगेलो अन्नान मस्त एक कश्ट की सगळें काणजेला रीच आमकां तुमकां भाव भयणां कोणी ना म्हगेलो म्हळ्यार म्हगेलो मालगड भाव आसा दिवाकर भट म्हूण तो चिकमंगळुरांत तो टेलिकॉमांत ऑफिसर आसा. तशें हांव दोनीचो सुधाकर भट तिनीचे केशव भट म्हूण श्रृंगेरींत तूं हनुमान देवस्थाना पुजा आतां पुजा तो करता. मागीर म्हगेली एक भयण आसा सुरेखा म्हूण ती पोस्टल डिविजनांत परकळांत आसा. अशें आमी 4 जाण चेडूं. तशें हांव 5 क्लास करून घेवन संस्कृत तशें सकाळीं येवचें न्हू हार्मोनियम शिकता वचचें संगीत शिकचें कर्नाटक संगीत तें शिकून मागीर स्कुला वचचें मागीर सांजे वेळापा संस्कृत शिकता वचचें. इतले वेळार रात जाता मागीर तें आमकां लायट आनी मस्त वता त्या वेळार हें कशें चिमणी दवरून त्या नंतर आमी सगळें वाजोवचें बरोवचें सगळें करून सकाळीं येवपा स्कुला वचचें. अशें जिवन जावन संस्कृत संगीत स्कूल आनी बाकी सगळें एक सोशियल एक्टिविटीज नाटकां पार्ट करचें हें सगळें करून सुमार नाटकां स्टेज आमी म्हळ्यार एक आमगेलें एक संघ केला हय थंय पेड म्हळ्यार म्हणगेच आमी तसलें नाटकांनी केलां हय सान प्रायरीची नाटकांनी करून आनी ताका इंट्रस्ट आशिल्लें. तें जावन जाता तरी हांव म्हळ्यार आमगेले धर्मगुरू आमी गौडसारचो ब्राह्मण माध्यमत असं म्हणटा ती आमकां आमगेलें एक धर्मपीठ म्हणटा तशें आमगेलें मालगड्यान कोरून आयलां तसलें तें धर्मपीठ आमगेलें स्वामी म्हणटा आमी
तशें आमगेलें स्वाम्यालें दर्शन आमी प्रती वर्स कोरता तळ कोरता म्हळ्यार आमगेलें सिस्टम जाल्यार आमकां गांठोयेर आम्या शृंगेरी गांवां सगळें आमगेलें स्वाम्यालें त्या वेळाचें येवचें वचचें सगळें मस्त उणें सो म्हाका मुगेलें 12 वर्स प्राय तें म्हाका स्वाम्यालें दर्शन जाय न्ही दर्शन जाय म्हळ्यार म्हाका वचचें जाय साहचर्य तशें तुमी ते देवस्थानांत आशिल्ले स्कूल आशिल्लें आशिल्लें हांगेर हांगा मंगळूरांत खंचाडी म्हणून थंय एक वेंकटरमण देवस्थान थंय स्वाम्यान येवचें म्हूण जालें 75 थोडे मुगेल बापोल्यो जनार्दन भट म्हणून आनी आतां सरली ती तांणी हॉटेल जाय न्ही थंय पुजे आशिल्लें तशें म्हाका त्या कार्यक्रमाक म्हळ्यार स्वाम्या पळोवचे खातीर हांव वता म्हणून मुगेल्या अन्नाला सांगलें अन्नान बाप्पा 15 जाल्यार वच म्हूण सांगून हांव बाप्पाला टयलो आनी घेवन सादारण हेंचे एप्रिला वेळाक तें स्वाम्या पळोवका म्हणून घेवन म्हाका 12 वर्स प्राय बट म्हाका कोणाक गुर्तू ना समज सांगल्यार म्हाका आमची गेल्या ना करेक्ट आमी कर्नाटक गटवय कन्नड चेडूलो म्हाका उडदा धाड म्हळ्यार कन्नडाची ते देखून आमकां कसं मिरसांग म्हणून कळ्ळें मेणसिनकाय उडदा धाड म्हणून कळना तुमी प्रयत्न मेणसिनकाय मिरसांग न्ही मिरसांग आमकां कळना काय म्हळ्यार तशें आमगेलें सरावंडींग लागीं जाल्यार घर सगळें तशी आमी शिकिल्ले कन्नडान सगळें आशिल्लें देखून कोंकणी घरकड मात्र तशें तें जावन हांगा येयलें तेन्ना म्हाका चिक्के कश्ट जालें आमचे गेल्यार उलोवच्याक तांणी तोरी धाडली तोय म्हळ्यार म्हाका कसं म्हूण कळना तोगरी वेळा म्हळ्यार कळटा तोगरी वेळ तो म्हणका तशें केलें तशें तशें जावन घेवन मागीर हेर दिवस म्हाका स्वाम्याली भेट जाली म्हगेलें एक भाग्य तांणी फस्ट सायट म्हणटा न्हू तशें तांणी पळयलें तशें म्हाका बद्दची स्वाम्याले कशी चोलका म्हळ्यार समज कोतना म्हळ्यार स्वाम्यान येता उठान रोवपा आमी नमस्कार घालका आनी तांणी उलयला उलोवका अशें सगळें एक सिस्टम आसा बट म्हाका तें कस्सनूय कळना अज्ञानच बट तशी फस्ट सींग म्हळ्यार स्वाम्यान येताना हांव थंय एक दंडस म्हळ्यार जगलस ताजेर बसिलो स्वाम्यान येताना वाट म्हणटात आती तशें आमी उठान रावपा बट म्हाका तें गोतना सिस्टम लागीं नासलें म्हूण उठान राव म्हणाल थोडो हांव तें जप करता आशिल्लो आमी तें अशें हाताक हें करचें तशें उठान रावलो वयर सो आमी सकयल आसत तें राबनूच तशें एक्चुअली आमी सकयल रावता ती मुगेल चुकी वयर वयर रावलो येतर रावलो ताणें अशें पळोवन मुगेल उलयलें तूं कोण रे म्हळ्यार ताणें दितलो मोवाळ आनी ताणी उलोवची रीत हांवें फुडें पळयलां तें बारी उलोवचें सुंदर सुस्मित म्हणून सांगता तांकां सुरदम स्मिता शांत सुरम्य मुखम म्हूण आमगेलें स्वामी तशें तांकां पळयल्यार आमगेलें दुख्ख दूर जाता तशें जालें तांणी मुगेल परिचय अशें उलयलें मागीर सेकंड हेर दिवस तांणी सांगलें तूं वचून आमगेलें निगमागम पाठशाला आसा थंय वचून सीख तुका देव बरें करता म्हणून म्हाका तें एक शॉक ट्रिटमेंट शें जालें एक्चुली अप टू दॅट डे ते दीस थंय म्हाका असो एक विचार ना कसं न्ही हांव एक अशें एक भटमाम जाता अशें एक लायफ लीड करता म्हणून अप टू मुगेल 7th जेवता मुगेल मात तें सगळें आमी ड्रामा करचें यक्षगान करचें नवें मुखार सून जेल्लारी चलनचित्रां वचचें असं सगळें एक मात तें आमगेलें आम्मान सगळें चोवचें तें सगळें आमी करून वचचें म्हणून बट मात तें तशें आशिल्लें बट गुरूल एक दर्शनान कसन जाता म्हूण सांगल्यार मुगेल तसो एक व्यक्ती निर्माण जाता म्हळ्यार स्वाम्यान पळयलें म्हाका तें मागीर कसांनी म्हाका उलोवचें ना ताणें सांगलें म्हणून हांव वचचें चूर गेलें तशें हांव 7th एग्जाम जातरी मंगळूर येवन घेवन आमगेल्या पाठशालेंत सेरवलो थंय 3 वर्सां आनी हांव थंय शिकूं येताना संस्कृत मुगेलें शिकून गेलां शृंगेरीचे एक आत्ताय परीक्षा 5 संस्कृत परीक्षा आसा सरस्वती सभा म्हणून तें 6 म्हयन्याक एक चलता तशें हांव तें 5th दुखून 7th भितर ती परीक्षा पास जालो तें देखून म्हाका हांगा एज्युकेशन इजी जालें म्हळ्यार हांगा पोरा संस्कृतान शिकचें तशें तें शिकून जावन घेवन मागीर मुगेल 78 तें कोर्स एंड जावन सर्टिफिकेट मेळ्ळें मागीर हांव वापस गांवां वचून घेवन हें SLC प्रायवेट बांदलें ट्युटोरियलान वचून घेवन तशें तांतू फस्ट क्लास पास जालो हांव त्या ट्युटोरियला हिस्ट्रीन तो फस्ट क्लास जालो ना फस्ट क्लास पास जालो तुमी तांकां नांव वाटलें हय इवन ते हायस्कुलांत आमकां एडमिशन दिवंक जाल्यार तें गव्हर्मेंट हायस्कूल जावंक तशें कशें कितें सिस्टमार ते हायस्कुलान जाल्यार फस्ट हांवची आनी पुराय जाणान तुमी आनी म्हळ्यार आमगेले ट्युटोरियल मास्टरान सगळें तूं हेंच लायक शिकूं का अशें तांगेलें सांगे बट हांव मागीर हें काडायलो मंगळूरांत येवन राबोवन घेवन मुगेले प्रभाकर मास्टर म्हणून घे तांगेले घर कडेन राबलो राबोवन घेवन तांगे तें तांगेले ओट्टू आमगेलें पुजा हवन हें सगळें करचें प्रॅक्टीस म्हळ्यार आमकां अभ्यास जावका अनुभव जावका अभ्यासा भशेन अनुभव जावं एज्युकेशन न्ही नॉलेज जावका नॉलेज एंड एक्सपिरियन्स एंड थियरी
कसं असं ब्रेक काढ घ्या. कोंकणी भाषेतली लेखत्र या कार्यक्रमाचा आमच्या मध्ये असा वेदमूर्ती सुधाकर भट श्रीनिवास पाठशालेचो हांगाचो प्रिंसिपल आणि सगळ्या कोंकणी समाजाक जावं जाय जाल्ले पुरो पाठ पुजा पाठ कितें पुजा करूंक मुंजी करूंक या काजर करूंक खंयचें वडीक करूंक खंयचें जाल्यार पुरा मंत्राचे पाठ दिवचे ताणी आनी तितलें मात न्ही ज्योतिशांत बारी एक्सपर्ट आमी मागीर ताच्या विशयात उलयता ताचे कडेन बारी एक मोवाळ मनीस आमच्या मदीं आसा. राव आमच्या सांगता पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतली लेखत्र एक ब्रेक काडली. स्वागत मुगजन कोंकणी भाषेतली लेखत्र या कार्यक्रमात आमी आसा. आमच्या मध्ये आसा वेदमूर्ती सुधाकर भट श्रीनिवास पाठशालेचो प्रिंसिपल आनीक ताचे साधन जावन आसा एका समाजीक सर्व रितीच्या रिती-रिवाजींनी आनी ताच्या संस्कृतीन बांदून हाडचे एका संस्थेचो प्रिंसिपल जाले आनी कोंकणी भाशेंत ताणें केल्लें साधन आनीक ताणें केल्लें तें एचिवमेंट वर्सां घातल्यान म्हळ्यार युगाक उरचें आसलें. कित्याक म्हळ्यार तेंची पुजा सिस्टम जावंक पुरो या खंयच्याय रिती रिलिजियस सिस्टम जावंक पुरो ताणें आज बरयल्ल्या बुकांनी आनी ते पर्टिक्युलर ताणें ते हाडच्या त्या रिती रिवाजींनी चलोवन आसा आनी ते यशस्वी रितीन चलोवन आसा. ताचे सांगता ज्योतिशांत ताका बरें पांडित्य आसा. कित्याक म्हळ्यार ताच्या त्या इन्स्टिट्यूटान संस्कृत ज्योतिशा आनीक इतर सब्जेक्ट शिकयतात. त्या देखून थंयचे त्या पाठशालांत कितें शिकयतात म्हणल्या विशयांत माम तुमी सांगा. हय श्रीनिवास निगमागम पाठशाला आमगेले मातृस्थान वेंकटरमण देवस्थानाचे एक अधीनशील स्थळार अशें बट ते आमगेले काशीमठ संस्थान स्वामेले वशांत आसा. वीटी रोड म्हण विठोबा टेंपल जाता वेंकटरमण टेंपल जाता तशी दोनी हाचे आसा दोनी आसा ते तशी तसल ते पाठशाला आमगेले स्वाम्यान 71 दुखून घेवन स्वाम्यान संपूर्ण अधीना घेवन तांचेलीत आसत. बट आमगेले भटमामाक एक इन्स्टिट्यूट म्हूण ना आशिल्लें पण मंजेश्वर केशव भटमाम म्हूण त्या वेळा सगळें तांणी घन विद्वांस तांणी म्हळ्यार सगळ्यांक कोणी शिकता जाल्यार म्हूण तांणी तांगेलेच एक स्वंत पोशण सगळें दिवन घेवन विद्यादान दिवन घेवन अप टू 71 म्हणी येता तांगेले न्हय जाल्यार मागीर हांगा वीर व्यंकटेश देवस्थानाचे एक सहकारान सगळें राखून हाडलें. तांगेलो मस्त अनंत भटमाम सगळें भटमाम आशिल्ले शिकोवच्याक. तशें एक गांवतलो भटमाम चिरडवान येवन राबच्या सुरू जालें. चिरडवाल संख्या चड जाली मागीर तें म्हळ्यार एकल्यान कशें तुमगेल्या कम्युनिटींत जणांक आसक्ती आनी शिकत एक क्लासिकल जावन घेवन एक ऑथेंटिकल खंय शिकलो कशी म्हूण सांगूं येता. तशें ते जावन तांणी एक पांडीत आशिल्लें स्वाम्यान तांकां मस्त मानी दिला. तशें आशिल्लें तें तांकां चलोवच्या चिकेची प्रॅक्टिकल हें जालें म्हळ्यार देवस्थानान टेक ओवर केलें. देवस्थानाकय तें चिकेचें एक टेक्निकल प्रॉब्लम वेंकटरमण देवस्थान आजचे वेंकटरमण देवस्थान आमकां पाठशालेक मस्त सहकार दिता. सो मागीर आमगे सद्गुरू सुधींद्र स्वामेल तें तांणी स्विकार करून घेवन ताका श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशाला म्हूण नांव दवरलें. कशें जालें म्हूण सांगल्यार आमगेले पाठशाले येद्राक एक श्रीनिवास पाठशाला म्हूण स्कूल शिकोवचें SLC सगळें जावचें तें फूड तें स्ट्रक्चरां आशिल्लें. तें देखून तें नांवा मध्य आमगेले सब्जेक्ट सेरशिल्लें श्रीनिवास निगमागम पाठशाला जालें. श्रीनिवास पाठशाला आमगेले येद्रास आतां ओरिएंटल हायस्कूल म्हूण तांणी तें गव्हर्मेंट सगळें केलां. हें देवस्थाना जाग्यार अशें असल तें श्रीनिवास निगमागम पाठशालेंत आमकां 3 वर्सां शिक्षण म्हगेलें जावन मागीर हांव म्हगेले जिवनाचे एक शैलीन मुखार वताना आमगेले स्वामेलोटू सगळें आसून घेवन हांव सुमार एक 10-12 वर्सां केरळांत कॅलिकटांत. तुमचे स्वामीजी ओटू कितलीं वर्सां भोंवल्या ते? स्वामेलोटू सादारण ऑल इंडिया म्हूण येता एक 7 इयर्स ऑन ड्युटी हांव पुरा कडेन भोंवला. काशी दिल्ली अशी केरळांत सगळें तशें म्हाका मलयाळी चतुर्मास आसता तुमकां चतुर्मास हय कोरकती आमकां ड्युटी आसता तशी मलयाळी हिंदी इंग्लीश सगळें आमकां शिकच्या जालें. बहुभाषा वल्लभा शिकाय ना एक हिंदीन उलोवचें जाता मलयाळी उलोवचें जाता वाजूचें जाता बरोवचें जाता सगळें एक सोमेल एक आशिर्वादान ते सगळें जाल्ला. सो मागीर हांव खंयची पाठ शिकयतात आमगेले निगमागम पाठशालेंत आमी फुडदुगून सब्जेक्ट संस्कृत वेद मागीर कर्मांग म्हणून पुजा होम इत्यादी मागीर ज्योतिश
हे 90 तांकां आमी लौकीक जनरली जावका जाल्यार एक्सपिरियन्स आसा मागीर केलो स्तोत्र म्हण आसा भगवद्गीता असं सगळं उपनिषद हें सगळं जाल्यार आमकां तांकां एक मूलपाठ जावन शिकयता आसता ती तंतू वेद म्हळ्यार आमगेले एक ऋग्वेद तंतू एक 8 पार्ट ते तंत आमी 2 पार्ट नाही ऋग्वेदांतू 8 पार्ट 8 पार्ट्स आमी ताका अष्टक म्हणटात 8 चॅप्टराचे एक पार्ट तशी 64 चॅप्टर्स ते तंत आमी तांकां 16 चॅप्टर्स म्हळ्यार 2 अष्टक तांकां शिकयतात कंपल्सरी मागीर तांणी जे इंडियो जालो हांव मागीर शिकलो थंय दोनी आमकां ऑफिशियल शिकयता मागीर आमी कोण ना वेद आमी इंडियो शिकूं जायना आमी कोणाय लेक शिकिल्ले गीची आमी सकयल बसून शिकूं का ताका उपदेश म्हणचे ते मंत्र ते आमी अशी जे कोणाला आयकून जेव्हा बूक उपदेशानंतर शिकूं श्रुती म्हण नांव ताका श्रुती म्हळ्यार आयकून येवचें म्हण आयकून म्हळ्यार कोण लायक शिकिल्लो आसा ती आमगेले मालगड आसा ना तशें जाल्यार शिकिल्ले तांगेले तोंडा दुखून आयकून ते आमी घेवका उपदेश म्हणटा ताका ते घेवका म्हणस तशें मागीर संस्कृत शिकयता ती संस्कृतांत काव्यांत म्हणस काव्यांत म्हणून सांगता तांकां अक्षर मागीर फर्स्ट लेसन जावन घेवन मागीर काव्य रघुवंश असं सगळं तांतूंतलो एक पार्ट जावन व्याकरण जे जावका जाल्यार शिकयतात त्या नंतर ज्योतिष शिकयतात त्या नंतर कर्मांग म्हळ्यार सम्मेल डेली रुटीन्स दुखून घेवन यज्ञ यागादी करचे मरणानंतर करता जाल्यार तुमी ते सदांचे खंयचे प्रकार करतात ते कशे स्टार्ट करता सकाळी तुमी प्रातकाल वय वय ताका सकाळी आमगेले धर्मशास्त्र म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमगेले A to Z म्हूण सांगल्यार आयच्या भाशेन प्रत्येक आमी जाग जायत दुखून म्हणणे निद्दतान दुखून घेवन आमी कशें न्हिदोवका काल ताकून स्टार्ट करतात वय 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 न्हिदता करून स्टार्ट करना आयच्यो दीस करतात तशें घेवं ना सकाळी जायत दुखून गेला ते न्हिदोते म्हण घेवं तर सकाळी जाग जाल्लो तर कसं करका ते आमगेलें शास्त्र सुरू करता ब्राह्मी मुहूर्ते च उत्थाय हरिम ध्याये ततंद्रितः म्हण घेवन आज आमकां मेडिकल भयंकर सायन्स मुखार सांगेन सांगू सुरू केलें म्हळ्यार तूं 4 घंटे उठोन वॉकिंग करका म्हूण आमगेल्या शास्त्रान सांगिल्लें तूं 4-4.5 घंटे जाग्गी जावका म्हूण आवप जाग्गी जावप तूं कसं करका म्हूण ना आमी जाग्गी जाल जाल्यार आनी निद्दा आशिल्लो आमगेले देहा परिस्थिती कशी आसा म्हूण कळटा तशी जाग्गी जावची म्हळ्यार ऑटोमॅटीक कोणा जीव आसा ताका 3.5-4 घंटे एक पण जाग्गी जाता नॅचरल ते अलार्म देवान दवरला मागीर आमी जायनी म्हूण सांगून आमी 7 घंटे 8 घंटे आमगेले लोळचे म्हणी बट ते 4 घंटे उठाचे ब्राह्मी मुहूर्त म्हळ्यार साधारण त्या वेळा सूर्योदयात 2.5 घंटे फुडें म्हूण सूर्योदय म्हूण आसा पंचांगांनी काडल्यार आमगेले कॅलेंडरान तो आसता 6:54 अशे कडेन आसता फाज्जे 1.5 घंटे फुडें म्हण जाल्यार 4-4.5 घंटे एक सूर्योदयाच्या 2.5 घंटे कोण शिकच्या मागची आसा ती कोणाक एक मेमोरी पॉवर उण आसा हें सगळ्यांनी ताणें 4 घंटे उठाचे अभ्यास केल्यार बाय चान्स विथावट मेडिशन ताका हें जाता आजी सायन्स कसं की सांगता पोल्युशन म्हणून आमगे सब्जेक्ट दुसरो वता नो प्रॉब्लेम सकाळी फुलता ती चांग वार आसता पक्षी सगळे जागी जाता आमगेले प्राण पक्षी म्हणटात अशी ते सकाळीचे एक श्वासोच्छ्वासन करतना फ्रेश एअर म्हणून कशें आज सांगतात जाल्यार ते प्राणवायू म्हणाले आमी सकाळी 4 घंटे जागी जाले जाल्यार जस्ट एक गोट भरून घेवन आमी बसली म्हण जाल्यार आमी श्वासोच्छ्वास घेवची निमित्ती ऑटोमॅटीक जावन घेवन आमगेलें आरोग्य सुदारण जाता ऑक्सिजन म्हणून सांगतात न्हू ते आमकां मेळटा प्राणवायू म्हणचे म्हळ्यार आज ते भाशेर गेल्या शिवाय आमी ताका प्राणवायू म्हूण सांगचे देवान आमकां ते फ्री दवरून सोडला आमी एक वापरा ऑक्सिजन घेवका जाल्यार एक सिलिंडर गेले की सगळें आसता बट ताचे फुडें उठोवन एक स्नान करणं मागीर जप करणं वय 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 तशें करका म्हण ते उठाचें हात घश्टोचें करावलोकन भूमी स्पर्शन मागीर दंतशोधन मागीर टॉयलेट वचचें वचचें म्हणटा ती तें जावन घेवन स्नान करून घेवन संध्यावंदन म्हणून करून घेवन त्या नंतर सूर्य नमस्कार करता म्हळ्यार ताचे फुडें इतलें आसा तें करता सूर्य नमस्कार करतना आमी शुद्ध जावन केल्यार त्या वेळा येवचे ते सेट कसं आसा होम बेवर म्हणटा ते एक्चुअली आमकां कोक्कात योगा प्रकार ते सेट आसा तुमी पुसून उजो म्हणचे पुसूनच ते वपास आमी ते आमगेले केले की रोग दूर जाता म्हूण ते देखून नांवन जेतर करचें आनी मस्त विधान आसा सूर्य नमस्कारा वेळाक एक पडारा उद्दा दवरून तें सगळें मंत्रांनी म्हूण घेवन तें उद्दा वखद जावन घेवचें
हें सगळें आसा सूर्यालय किरण सूर्यालय अध्ययन करतना आमगेले कितले चर्म रोग हाड्डा रोग हार्ट रोग आनी कसले कसले हें पुरो दूर जाता. एक ब्रेक काडून घ्या. कोंकणी भाशेंतले लेखेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या सांगात आसा वेदमूर्ती सुधाकर भट श्रीनिवास पाठशालाचो प्रिंसिपल. आमी एक टेक्निकल रितीर एक सायन्सानीक एक वेद उटूक करून येता आसा हांव आमच्या सांगाता कोंकणी भाशेंतले लेखेत्र पळया बिफोर न्यूज. एक ब्रेक काडून घ्या. स्वागत मोगाच्यान कोंकणी भाशेंतले लेखेत्र ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मदीं आसा वेदमूर्ती सुधाकर भट आनीक ताचे एचिवमेंट तितले रावना. आमी आतां तांणी ते वेदाच्या विशयांत ह्या सकाळी उठच्या विशयांत या कितें ते उलयले तांचे त्या स्व अनुभव आनीक उरल्याक शिकयल्या विशयान तितले मात बोलोवना. कोंकणी समाज कोंकणी म्हळ्यार GSB गौड सारस्वत समाजक आज काजर म्हळ्यार वर्डीक तांच्यांत या खंयची मुंजी या खंयचेय रिलिजियस प्रॅक्टीस या पुजा करची जाल्यार तांणी बरयल्लें बूक उपयोग करतात म्हणले एक कुतुहलाची संगत आमकां आतां कळी जाल्या. सांगा तुमी ते कशें म्हळ्यार ते तितले पारंगत जायचे ताका नाजाल्यार स्वामी तुमकां स्वामीची मोहर नासतना तुमी तें करूंक जायना. ते पारंगत कसो जाल्या कितें बरयलें थोडे आमी शिकताना आमी पुरा बुक्स बरोवंक काडका आशिल्ले झेरॉक्स ना त्या वेळाक तशी त्या वेळार आमकां बुकय मेळना आशिल्लें आनी एकलें बूक एक्चुली कशें म्हणून सांगलें परहस्ते गतम गतम म्हणून पुस्तकम वनिता वित्तम परहस्ते गतम गतम पुस्तक दुड्डू आनी बायल स्त्री हें दुसऱ्या हाताक गेल्यार गोवन बायल म्हळ्यार स्त्री इवन बायल स्त्री वनिता म्हणून म्हळ्यार तें आमगेलें आतां तूं चुकला कांय करूं जायना मागीर चुकल्यार कांय करूं जायना. आतां पुस्तक एकल्यार दिलें ताणपीन दिलें ताजेर कसं घाललें गोवन तें सब्जेक्ट मेळना. अशें सगळें कश्ट आशिल्लें देखून हांव बूक बरयलें दिना आशिल्लें. अशें सगळें आशिल्लें देखून हांव 2000 हांगा मास्टर जावन येतरी म्हाका कशी मना दिसलें आमी चिरडवाले एकल एका पाठ सुका एक आमगेलें टेक्स्ट युनिफॉर्म एक टेक्स्ट बूक म्हळ्यार म्हणजे कशें काय भायर अकाडेमी कशें म्हणटात तांगेले बुक्स आसता थोडा आमगे शिकोवच बुक्स एकल्या एका हय आमकां तें हें आसा कसं कसं शिकोवका म्हणून आमगेले स्वाम्यान आमकां सगळें कोण दिला पोर्शन कोण दिला थोडे तें बुक्स करुया म्हणून सांगून डायरेक्शन गायडलायन्स तशें आमकां दिलेले प्रकार हांव तें फस्ट बूक आमगे सकाळ प्रार्थना म्हणचें तें पोर कोण घेवन एक बूक केलें आनी सगळें घेतलें प्रिंट केलें संस्कृत देवनागरी लिपीनाची प्रिंट करून घेवन तशी एकची देवा पुजा सगळें करता थंय शिकोवचे कसले विशय आसा देवपूजा शांती षोडश संस्कार अंत्येष्टी गणहोम दुर्गा असं सगळें पुरा आतां आमगेलें सिदा नियर बाय एक 60 बुक्स जाले गेले तांतूं व्हड एक बुक्स 60 जायना तुमची एज 60 जायना बूक 60 तशें तें व्हड एक म्हळ्यार एक्चुअली हांव तितलें करता म्हणून लेखिल्लें ना हांव थंय 60 कसले बुक्स आसा ते हांव आतां करचें म्हण लेखिल्लें बट आमगेले सुद्दां हिंदीर स्वाम्यांनी तें करी हें करी म्हण अशें मेळ्ळेलें म्हाका एक तांगेले आशिर्वाद बलान हय तशें तांगेले दयेन आतां जाल्यार आमगे सही हिंदीर स्वाम्याले आशिर्वादान खंयचें एक लेखल जाल्यार तें जाता आमगेले काशीमठ संस्थानांत वरदेंद्र तीर्थ स्वामी म्हण आशिल्ले बिफोर 100 years तांणी आमगेले खातीर मस्त बुक्सांनी कोण दिला फस्ट बूक एक ब्रह्म मंत्र संहिता म्हणून तांणी न्हय तांणी आमगेले वरदेंद्र तीर्थ स्वामी म्हणून सांगला तांणी कसं तें मोळ दवरून प्रिंटींग प्रेस करून सच्चिदानंद मुद्रणालय म्हणून कोर तांणी आमगेले खातीर मस्त बुक्स सगळें कोरका म्हणलें वय तांणी स्वता तें हें करता तितलें आशिल्लें बसरून हांव एक मुद्रणशाला आशिल्लें हें सगळें कालांत वायट सगळें जालें बट तांणी केलें बुक्स आतां 1 2 3 अवेलेबल आसा हय तांचें आमी प्रिंट करून आमगेलें एक मंत्र संहिता म्हणून फस्ट पार्ट सेकंड पार्ट तांणी कोरका म्हणलें की जायना आशिल्लें तांगेल्या आशिर्वादान आमकां करूं जालें अशें ऋग्वेद म्हणून आमगेलो प्रधान एक ग्रंथ ऋग्वेद तें आमगेल्या समाजांत GSB कम्युनिटींत सादारण आतां तें कोणी तें प्रिंट करनी
बट आमगे सुधीन तीर स्वाम्याला आशीर्वाद ना ते म्हाका करू जालें फंड जमोवचे काम फंड ते म्हाका मस्त भयशी कश्ट जाले जाल्यार मस्त जावं बट एक एकला लागे हांव अशें जावं कशें करता करता म्हणल्यार लोडा म्हाका सहकार दिलो सगळ्यांक कोणी ना म्हण अशें हांव लेखला भशेन सांगल्यार वेदामूर्ती ना ना बट मम्माल कसं ना आता तुका स्वाम्याला आशीर्वाद सुधीन तीर स्वाम्यान खाली कर रे म्हणल्यार जाता तें गुरुप्रसाद बलवान म्हणून गेला आमी कसं नाही ना स्वाम्यान येस म्हणलें तशें तशें एक छंद गुरुप्रधान गुरुप्रसाद हा बलवान तशें नतस्मात बलतरम म्हण आसा ताजे पयशे व्हड कसं नाही ना म्हण तशें स्कूलान जाल्यार मास्टर हो म्हगे स्टुडंट न तस्मात बलवत्तरम अशें तें बुक्स 55 ते सगळें जाल्लें मागीर सुमध्वविजय म्हण एक संस्कृत काव्य मध्वाल चरित्र तें संस्कृतान अशें तें हांवें 2002 तें आमटी केलें ट्रान्सलेट कोंकणी भाशेन करूं प्रारंभ करून घेवन मागीर तें मेळत एक प्रिंट जावन आयला कन्नडानय आसा म्हणून कन्नडा लिपीन आसा मागीर देवनागरी लिपीनय आसा दोनी केला अशी मागीर सगळं एक आमगेले चेडूं माकोळचे खातीर आमगेले समाजाचे धर्मपीठ हाजे बद्दल एक बालभाश म्हणटा ती संस्कृत बाल सहाय्य म्हूण चेडूं माकोळचे खातीर एक बूक केला ते कन्नडान आसा इंग्लिशान आसा मलयाळान केळचे खातीर तशें केलां मागीर संध्यावंदन म्हणल्यार तांतूं एक दोन तीन डॉक्टर्स जाले आमगेलें एक ऑब्जर्वेशन कसलेंय आसूं एनीथींग तें आमकां स्पिरिच्युअल आसा आध्यात्मीक जावन आसा दैवीक जावन आसा भौतीक जावन आसा सकाळीं उठटाचे आमी फिजिकल फिटनेस मात्र न्हय आमगेली आत्मशक्ती प्राणशक्ती वाडटा बुद्धीशक्ती वाडटा आमगेली धीशक्ती वाडटा प्रत्येक आमगेले ऑर्गन्स दोळो कानो हें पोराची सशक्त जाता हें सगळें जावच्याक सुलभ वाट कसं म्हणून सकाळीं उठाचें सकाळीं जालें जालें 4:30 उठोवचें तितलेंच उठाका म्हणटा तुमी उठान भायर घेवन दोळ घालका गलाड करका म्हणना अंतल्यार तुमी जाग्गे सुका तुमी न्हिदल वेळाक तुमगेलो कानो हें पुरो वर्क करना बट जाग्गे आशिल्ल्या वेळाक हें पुरो वर्क करता आमकां ताण येता रेस्टिंग पोजिशन म्हळ्यार न्हिदोन तुमी न्हीद पडनाशी असले रेस्टिंग पोजिशन जाता तशें कोर काम म्हणून घेवन तें जाता जाता ते श्वासोच्छ्वास जाता कोरया म्हण दिसता टायम आसता आमी 7 घंटे उठांक घेवन पुरा कोरका म्हणल्यार जायना स्पीड सो आतां सांगता ती तूं दिसाक सकाळीं उठान 1 लिटर उदक पिवका म्हणून तितले वेळ आसका न्हू 1 लिटर तशें सो आमगेलें रुटीन आमी तें हें केलें म्हण जाल्यार अर्ली स्टार्ट सेफली फिनिश पावता ती तसं सगळं आमगेलें हें शास्त्र की सगळं आमकां वित्त कसं म्हणटा ती प्रमाण आसूं मात्र आज खंयचेच इजम आसूं खंयचेच लँग्वेज आसूं इन वर्ड बेस खंयचें म्हूण सांगल्यार इन उपनिषद म्हणालें इन वेदास म्हणालें विच वेदा वेद म्हळ्यार कसो न्ही आमकां कळना वेद सिक्का आमकां कळना वेद जावका आमकां कळना तेका सगळें म्हूण सगळं ताका सगळं एक बायलेचें एक रूप आयलें खंयचे एक सिक्का करपाक जाता ताका एक रायट म्हूण आसता आतां एक डॉक्टर जावपाक जाता ताणें आमकां तितलें शिकून येवं सीधा इंजेक्शन दिवचें गेल्यार जाय तशें आमी तुवें सगळें शिकोवपाक जाल्यार ताका एक सिस्टम दवरला तशी बुक्स एक 50-60 जाल्ले आनी जावच्या पुरो म्हाका गोतना तुमी ज्योतिशांत बार एक्सपर्ट आसा ज्योतिश शास्त्र म्हळ्यार प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्र म्हणचें आमकां बाकी शास्त्रा विशयान प्रत्यक्षम म्हण जाल्यार चंद्रार्को यत्र साक्षिणो आमकां बेस कोण म्हण जाल्यार सूर्य न्ही चंद्र दिसो म्हणजे खंयचे बेसान तुमी क्रिश्चन आसा बरो मुस्लीम आसा बरो पारसी आसा कोणूय आसा बरो इंटू वर्ल्ड कोणूय आसा बरो कायळ आसा बरो फाल्लें जाल्लें म्हणजे सांगची कशी यदा वै सूर्य उदयति आतां नक्षत्रम नयति सूर्य उदय जाल्यार नक्षत्र दिसतना उण जाता वता तें संध्याकाळ त्यामुळे सूर्यान उदय जेवचे की आमी ताका सूर्योदय म्हणचे ते डे संडे मंडे वेडनेसडे वय इतले हातूं वेडनेसडे म्हणटा तुमी सांगा आतां पुरा कॅलेंडरार संडे म्हण आसा कसले संडे डोंट नो टुडे संडे संडे इज हॉलिडे वय हॉलिडे व्हॉट इज हॉलिडे इत्याक संडेक कितें हॉलिडे दवर इत्या संडे म्हणटा ती मंडे कितें दवर न्ही मंडे संडे म्हणा इत्या म्हणा ती वता न्ही वे कोणी बारीक अगत्य हां तुमगेले कॅलेंडरान तूं खंयचेय हातूं रविवार संडे हेंच आसा खंयचे दीस हें चेंज कर न्ही कसल्याक आनी जागतीक रितीन फॉलो करच्याक एक्सेप्टेबिलिटी कशी आयली म्हणच्या की तुमगेलें ज्योतिषशास्त्र जाता ज्योतिषशास्त्र नाशे कसं ना
एकल कसं की इडली म्हणू बरो आनेकल उडदा आंबट म्हणू बरो आनेकल पोळ म्हणू बरो कारण तासू उडदा दाळी तशी तसे सूर्यो चंद्रो मंगळ बुध गुरु शुक्र शनी हे 7 ग्रह आमगे शास्त्रीय ग्रह. 9 ग्रह नाही 9 ग्रह मागीर कालांतर राहू कत म्हण एक जालें कोर काणेस कशें जालें कशें जालें म्हणस तशी 7 ग्रहाला वार आमगे 7 वार आसात. ज्योतिष्य शास्त्रांत एक सेकंडाक एक ग्रह अधिपती असी अथॉरायज्ड पिरियड म्हणतात ना सायन्स पिरियड त्यावेळेला सायन्स मार्क्स येता थंय सांगचे सायन्स मात्र ताण फिजिक्स आनी कसं ते हिस्ट्री उलोवचना मॅथ्स सांगू ना एस सूर्य आले चंद्र आले सगळे तांगेले एक सेकंडाक समेत अधिपती म्हणस आम्ही नक्षत्र म्हणतात आमगेले एक नक्षत्र म्हणून तू त्या नक्षत्रांतलो या नक्षत्र त्या नक्षत्राक एक दिवस अश्विनी ताका अश्विनी म्हणून 2 जण देव आसात 27 नक्षत्राक एक देव आसात. तसे अश्विनी नक्षत्रांत 2 जण देव ते देवलोकाचे डॉक्टर्स ते देव अश्विनी देव विशेष म्हणचे. एक ब्रेक घेऊया या कार्यक्रमाचा आमच्या सांगता असा वेदमूर्ती सुधाकर भट आम्ही ज्योतिषशास्त्राच्या भितर आसा तुम्ही रावा कडेच्या सेक्शनात आनी कुतूहल आसा पळया बिफोर न्यूज कोंकणी भाशेंतली लेखत्र एक ब्रेक काडया. स्वागत मोगजनो कोंकणी भाशेंतली लेखत्र या कार्यक्रमाचा आसा आमच्या सांगता असा वेदमूर्ती सुधाकर भट आनीक श्रीनिवास पाठशालाचो प्रिंसिपल तितले मात नाही सगळ्या कम्युनिटीक करता अशें बूक ताका 60 वर्सां जावनात पूण ताणें 60 बूक बरयल्यात तितले मात नाही हर एक सिस्टमांत सायंटिफीक आतां त्या वेदांत सायंटिफीक आतां कितें म्हणून कंप्लीट अर्थ कण गेलो सत्य नीती न्याय प्रामाणीक या 4 प्रिंसिपला वयर परफेक्ट रितीन चलचो एक व्यक्तित्व आमच्या सांगता आसा. आनीक ज्योतिशा विशयांत उलयतले म्हाका एक अशें कुतूहलाचें सवाल फुडें आमी खंय ज्योतिशी म्हळ्यार आमचें कुतूहल खंडा पडत जाल्यार आमी खंय अशें पळयता निमगूंक न्ही इट इज आउट ऑफ आवर रीच तशें पयलें हे शंका तशें एक कवडे घालना अशें करून वण ताणें पळोवचें आशिल्लें न्हू आतां ह्या दिसांनी खंय गिया हांव चमकलो म्हळ्यार कुतूहलान पळयतना तें कशें करता म्हळ्यार आमगे लागीं निमगिता ती कंप्युटर पडक कर एक शीट काडून दिता ती वॉट इज द डिफरन्स. नाही ते जातक निर्माण म्हळ्यार टेक्नॉलॉजी कंप्युटरांत आसचें आमी फीड केल्लें मात्र आनी ज्योतिष म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ऊहापोहपटुर सिद्धमंत्रो जानाति जातकम ऊहापोहपटुः सिद्धमंत्रः जानाति जातकम. जातक म्हळ्यार कसं म्हणटा ताका अमके तशी देवाला आराधन कोरका म्हणस अमके जप कोरका म्हणस अशी ताका लायफ डील कोरका म्हणस सांगतले तशी आसून ज्योतिशीन आनी ताणें तो साधक साधक जावका आनीक तशी शिकोका शास्त्र म्हणटात ताका तें शिकोका प्रत्यक्ष शास्त्र तें सूर्यनेचर आमकां दिसतात अमास पुर्णाव हे खंयचे पंचांगा मात्र अशें ते दोनीच्या आमी न्हय म्हळ्यार आकाशांत चंद्र दिसता ग्रहण म्हण जाता तें केदार कितल्याक जावन आमी अमके सेकंडा अमके मिनिटाक जाता म्हणटा तुमी कितले लक्ष रुपया कोण घेवन आकाशा पळोवंक घेवन सांगतात त्या वेळाक आतां अशें आसलें पंचांग ऑलरेडी आतां जाला पर आतां ज्येश्ठांत म्हळ्यार नियर बाय ऑगस्ट त्या वेळाक एक ग्रहण आसा ह्या वर्सा आमी आतां सांगून जाला आमकां ऑगस्ट आशिल्लें तुमी आतां सांगून पंचांग म्हणून गेलो आसा सगळे वर्साचे एक हें आसता फुडें लेक्काचार करून गेल्लो आसा जे गणित म्हणटा ताका 50 years 100 years मुखार व्हेले जाल्यार आमगेलो पंचांग आसा ती खोर केलेलो आसा तसं एक ज्योतिषशास्त्र एक अशीच एक कशें की एक हें न्हय तें बूक पळोवन सांगूं येता जायना म्हणना जाल्यार तें कसान तें सगळें सत्य जावका जाल्यार तागेलें सत्य सुका एक डॉक्टर आमकां हेल्थी सगळे एडवायसीस जाल्यार ताणें हेल्थी फॉलो केला हात धुवचे आनी तो करता त्या दुकान आमकां तें करूं जाता अशें प्रत्येक शास्त्रांत ताका सांगिल्ले एक वॅल्यूज आसा तशें तें ज्योतिशशास्त्र म्हळ्यार शिकूका तशी तागेले तेका सांग ते सत्य नियत सुका जपतप अनुष्ठान सुका हें सगळें सांगून ताणें लोकहिता खातीर जनाक मार्गदर्शन म्हळ्यार ते करून धर्म मार्गार हाडचें
ज्योतिष सांगलं तू ग्रहचार वाईटस म्हणा कसं वाटला वचन ताने बी म्हणता ना तू वचून देवसाना देवाक पूजा करे म्हणा डायवर्टिंग टू देवाला तिकडे तू देवाला आराधन उपासन करून नॉर्मली ज्योतिषंगलो हर एक की परिहार दिवचे देवाला वचून एक सकल ग्रह बल नीने सरसी जाक्षा म्हण घे न्हू तुम्ही प्लॅनेट म्हणचे नाही ज्याला ग्रह म्हणचे ग्रह म्हणजे नाही उपग्रह म्हणे कस हे ग्रह उपद्रव देता तुम्ही उपद्रव भोगून घेऊन उपग्रह सोडतात उपग्रह वैर काही असता त्याच्यात तुम्ही हंग पुराय कसं की सगळं सांगतात ज्याला देवान सोडला ते ग्रह आज जे काही तेज पोझिशन असून ते आमचं सगळं सांगता इंडिकेटर्स वाईट जाऊ जगना जाय ना ते देवान सोडला दुखून ते शाश्वत इथे आम्हाला देव शाश्वत अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम सगळी धर्म एका देवात वच्चे एको देव सूर्याक कंचोच धर्माच्या मान्य कर ना म्हणून सांगू जायना उद्दाक ना आम्ही फारसीस आम्ही उद्दाक उद्दा म्हणा म्हणून जायना ताण उद्दाक येऊ का तीच सो मंचे ना उठ वाटर वेळम ನೀರು ಶಶಪುರ ಬಡ ಮಂಚೆ ಉದ್ಕಾಕಚ್ಚಿ ಇವನ್ ಕಾಪಿ ಫಿಲಾರಿ ಉದ್ದಾಗ एकादरी आगोत म्हणत गेल्लारीची तांतो तेंची जावन असता म्हणून आमगे शास्त्र गंगा नदी वचून समुद्रा मेळ्ळारीची गंगा नदी समुद्र जायना समुद्रांत गंगा नदी जावन असता म्हणे हे मध्य सिद्धांत ते सूर्यालय हाजेन उपास सूर्यमंडला वचून उपास पावस घेऊन उपास गंगा नदी पडता म्हळ्यार अथेंटिकल आसले आमगेले निर्धार हे उपनिषद सांगता तशी तसं एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र केवळ कसं की कष्ट सुख आम्ही केलं बघता असतं ते आम्ही देवाला आराधन खंयचे मत अशा पुरो थक्क एक देव म्हणाले एक दिसान त्याला एक गोचर शक्ती आराधन करून सांगतो तो तांगे मत प्रवर्तक ते गांवाक अनुकूल कोण सांगिल ते तुम्ही खंयचे काढा भारताचे वेद विहित धर्म वैदिक धर्म म्हणतात ताका वैदिक म्हळ्यार भटमामाल म्हणून नाही वेदाचे बेस असेल तसल ते धर्मान तुलेची ते देशाक कोरू जेव तसल ऑब्झर्वेशन सांगिलस ज्या ज्याला पळाय अंगम ती 7 वर्ष 4 वर्ष ती सो अन्य खांतू तान वारा एक पण नल्ला पुरो म्हणले कसं म्हणलं ते उद्दा मेळना हा म्हणजे परिसर आता ताणी एक परिहार ते आमगेल मध्वाचार्यान स्थितीम देशकालो स्मृत्वा म्हणून सांगला स्थितीम स्थिती देश काल ते उडगा सोन घे तो स्टार्ट करी म्हणून हांव केन्ना 2 बकेट उद्दा नावचे म्हणून सांगला रे उद्दा मेळना कशी करता ते आमकां जागृत दिता ते धर्माचरण अशी ज्योतिषशास्त्र म्हणाले गाद असं एक आचार्यान ते काला सगळं बरयलां तांतूय गणित म्हण असं तशी कवडे म्हणून ताका ते पूज करून घेवन तांतू एक दैवत्व लेखून घेवन तांतू लॅक करचे आमगेले भारताचे एक मुष्टी धर कवडे घाल न्हू ताका पूज करतो ताका पूज करतो ताका लेखाचे एक सिस्टम असं तांतू व्हड कवडे म्हण आसता तांतू ते अशें करून घेवन दत्ता तांतू 5 वय 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 आमगे तितले असं म्हण आसता का 108 घेऊ का कसं म्हणून सांगला री जातका आमगेले राशी मंडलान तो 27 नक्षत्र 12 राशी आणि एक राशी तो 9 चरण म्हणतात ताका 9 नक्षत्र 1 नक्षत्र 4 चरण तशी एक राशी 9 चरण असता 2 नक्षत्रांनी लागी नक्षत्र 1 चरण अशी 100 × 9 108 अशी 108 त्यांनी त्या कवडे प्रधान दवरून घेऊन बाकी तांगकडे एक लेक्चा म्हणून असता तसं ते प्रधान कवडे दवरून घेऊन त्या लॅक तांनी शिकचे एक सिस्टम असा ते शिकून करतात तांक ते उडगा असं वरका जाता मस्त कडं डेडिकेशन शुद्धाचार सुका ते सगळं सांगेल जाता मागीर कसं म्हणजे हेरिडिटिकल जावन घेऊन केलो येवचेस रोग कशे येता वायट कशे येता की चांगे तशे येता केलो हेरिडिटिकल रोग म्हणत आम्ही जीन्स कसं की म्हणतात आसता तशी हे केलो जना येता तान तू प्रॅक्टिस करून मुखार गेले चांग जाता ना जाल्यार तर डाऊन वचा पुरो तशी आसा तशी तसल ते ज्योतिषशास्त्राचे परिचयात्मक शिक्षण आमगेल्या स्कुलान दिता ती वेदाची दिता ती संस्कृता दिता ती कर्माक दिता मागीर तांतो आमकां मस्त ग्रंथ सगळो वाचूका स्मृती ग्रंथ म्हणटा ती मागीर शास्त्र ग्रंथ म्हणटा ती हे पुरो आमी प्रयोग ग्रंथ म्हणटा ती ते सगळं वाचून आमी शिकून मना करता अशी मागीर साहित्य आनी सांगलें 1982 दुखून घेवन हांव सादारण एक भजन मस्त बरयल्या अशें केलो आमी कसं म्हणटा हांव प्रवचन करता भागवत रामायण असं सगळं स्पीच 7 days 8 days सगळं हांव दिलां हय इवन म्हळ्यार पुरा कडेन महाराष्ट्रा कर्नाटका केरळा पुरा थंय पुरा केलां प्रवचन हय केलां 9 days लँग्वेज फ्लुएन्सी आसता करून मिक्स करचे जाल्यार ते देवाला दयेन कशें की देवाला दिसेल सांगचें तें जाता
तशें मागीर कशें की आज म्हळ्यार जन मनावर का जाल्यार आमी आयची जिवनशैली तांत अप्लाय करून सांगला रे ओगी मना वता अशें ते देव कशें की सांगा येता अशी तशी मस्त भजन बरयल्या मागीर केलो सीडीज जाल्या भजन भजन कितले बरयला भजन नियर बाय 85 लागी आता विठ्ठल भजन वेदव्यास गुरु पांडुरंग सहस्रनाम म्हणून बरयला पांडुरंग अष्टक म्हणून एक बरयला तशें होऊ ना मागीर कोणी सगळें हो कितले सांग येता हांव सुरवेळ केलेलो भजन म्हणून सांगला रे वेदव्यासा तूं वेराका तुगेल ध्यान आमकां दिवका तुगेल चरणा सेवा करचे ज्ञान आमकां सदा दिवका अशें भजन बरयलें संत बरोवन हांव ಸ್ವಲ್ಪ संगीत शिकला देखून घेवन म्हाका उत्तरादी दक्षिणादी संगीत तशें ताचें हय अनुभव आसा देखून घेवन तशें आनी ते कवी कशें म्हणटा न्ही गुण ते अशी बसशाक मना येता तुमी आतां म्हाका भजन बरोवन दी म्हणून म्हाका जाय म्हणून म्हाका दिसता की हांव सकाळी उठांक बरोवचें पुरो मध्यरात उठां बसून बरोवचें पुरो ताका सगळी स्फूर्ती म्हणटात तशें तशें तें देवान ते करूंक घेतला ताजे सीडी जाल्यार केलो जाणांनी प्रिंट घाल्या तशें मागीर एकलो दोस्त मुरलीधर कामत म्हणटा आनी संगीत ऑर्केस्ट्रा सगळें करून कोंचाडीचो ताणें 2-3 सीडी केल्या सद्गुरू पुजा गुरू अमृत म्हणून अशें कितें केलां मागीर हाजे फुडें एक सीडी जाल्ल्या वेदव्यासा आमगेले भटकळा एक प्रोग्राम आशिल्लो त्या वेळाचेर एक जाल्ल्या मागीर स्पिचाचें उडपी रामचंद्र भट म्हणून तांगेलें एक सेंटर आसा धार्मीक पुनरुत्थान म्हणून ताणें मस्त हें केलां तशें मागीर सुमार 10-15 सीडीज ताणें हें केलां ऑर्गनायज करून घेवन मार्केट म्हळ्यार समाजाक दिल्या तशी मागीर संध्यावंदना ऑडियो सीडी म्हण केल्या शेपरा देवान व्हड जण जावन हांगा कोंकणी भाशेंतल्यान एखाद्या ह्या कार्यक्रमाक आयल्या तुमकां कोंकणी ताळयो भेटून अभिनंदन पटयतात आनीक तुमी लेखलेले आलोचना केल्ले पुरा सिद्धी जावो तुमच्या लायफांत आनीकी आयर आरोग्या पुरा येवन तुमच्या पुरा विशयांनी तुमकां सक्सेस जावो म्हणून सर्व आमच्या विक्षका तर्फेन तुमकां बरें मागून तुमकां देव बरें म्हणटा नमस्कार धन्यवाद तुकाय आमच्या वेद मामाक हांगा रापयल्या तुकाय देव बरें करून नवीन तुमकां ह्या पुरा विशयांनी तुमकां पुरा बरेंत जावो म्हणून आशेन हे कार्यक्रमाक आखेर करता तुमकां देव बरें करूं कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाक आसा आमच्या मदें आसा वेदमुर्ती सुधाकर भट आनीक आज तो उलयल्ले विशयी सार्वत्रीक एक सगळ्यांच्या सांगाता मेळोन कशें जियोवचें म्हणल्यार त्या लागीं सायन्स एंड रिलीजन वटूक करून तो उलयलो आनी तुमी आमच्या सांगाता रावल्यात नवीन नायक ताका सांगाता घेवन आयला कोंकणी अकादमीचो प्रस्तुत सदस्य तो आनी तुमी समेस्त 1 घंटोभर कुतुहलान आमच्या टीव्ही मुखार रावल्यात आमचे हे कार्यक्रम हर एक हप्त्यान हप्तो तुमी पळयतात हे कार्यक्रम परत आयतारा दीस 11:12 म्हणसर मरू प्रसार जाता बिफोर न्यूज पळया कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.